सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर म्हाका येवकार आज ह्या फेस्ताच्या दिसाक भाग्योन मिगेल आमच्या आस्कारेचे हे मिसांत आमी मागता क्लारा रोद्रिगीज आनी फामील तांची इंदेसां बसत. आमचो भाव जेसन पेरेरा आपलो वाडदीस समरमता. नाताशा फेर्नांडीस आमची भयण. निशिता मेगलायज आनी मायकल विएगस आपलो वाडदीस समरमतात. SP डिकुन्या आपलो वाडदीस समरमता. तांचे बसत हे मिसांत मागतना आमच्या एक एकल्याची इंतेसांवां बापाक उबारतना आमचे तरणाटी आयच्या मिसाची मांडावळ करतात तांकांय बापाक उबारुया. आमचे तरणाटी आख्खे ताळगांवचे तरणाटी जावन आसात आमचे पवित्र सभेचो फुडार. आमी तांचे सभेन बरवशान पळयता. 478 वर्सांची ही भावार्थाची यात्रा फुडें व्हेली आमच्या पुर्वजांनी आनी आतां आमचे तरणाटी ही जबाबदारी फुडें वतले अशी आमची आस्त अपेक्षा आनी आमचो बरवंसो. हे मनान खुशालकायेन आज ह्या भाग्यवंत मिंगलाचे पोरबीचे मिसांत वांटो घेवया. एकामेका पासून मागुया आनी हो आमचो गांव सगळे तरेचे वायटांतलो राख आनी सांबाळ आनी आमकां पिळे शिडींतली निवार म्हूण भाग्यवंत मिगेल आमच्या आस्काऱ्याक फुडें घालून मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. मोघाल भावा भयणींनो, आज आमी तालगांवची पवित्र सभा आमच्या आस्काऱ्या भागिवोन मिगेल महादूत हाची परब समोरमता. फाटले 9 दीस वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करून आमची आत्मीक तयारी आमी केल्या. आज हे पोरबेक आमचो विशय भागिवोन मिगेल बोडवो देवा बापाचो आमच्या आत्मीक सुसांत आमकां आदार. भागिवोन मिगेल देवाचो दूत देवाचे आत्मीक झूज सुस्ता सोयतानाच्यो मारण्यो फिसकोतायता आनी देवाचे राज बाडूंक वावुरता. होच आमचो आस्कारी आमकां वायटाचेर देंवचाराचे पोदवेचेर झुजून सोयत मेळून आदाराचो जाता आनी देवाचे राज ह्या संवसारांत पसरावंक आमकां जोण एकल्याक उत्तेजन दिता. हे पोरबे सोमयार आमी जोण एकल्या आमकां आत्मीक सुसांत आमच्या आस्कार्यो सांगात आनी बोल घेवन आत्मीक वाटेन फुडो करूंक पडटल्या सगळ्या तरेच्या झुजाचेर सोयत व्हरूंक आदार दी म्हूण ह्या मिसा बलिदान करपा मागुया. भयणी भावांनो, वयर अवताराचेर आशिल्ल्या आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत मिगेलीचेर एक नदर घालुया. इतलीं वर्सां हो आमचो आस्कारी आमचो राखणदार देवा मुखार एक बोडवंत सैनीक झुजारी वायटाची जोयत व्हरून
देवाच्या एकचारान जिवंक आमकां आदार दिता. आमच्या पुर्वजांनी ताका आमचो आस्कारी केला आनी कितली भागी आमी आज काळजांत कुशालकाय आपणावया आनी आमच्या आस्काऱ्याक देव बरें करूं म्हणुया, ताका दिनवासुया. Let us show our gratitude, our thankfulness to our patron, Archangel Michael. He has been our patron for over 4 centuries. In some years we will celebrate the 5th century of our existence in this parish. Let us be grateful to him. देवाचे येवजणेन तो आमचो आस्कारी, ताची ससाय आमकां मागुया आनी ही परब सदांच उगडासाची जावंक मागुया. हे मिसांत वांटून घेता आसतना आमचो आदलो पादवीगार फादर कार्म मार्टिन्स हे इगोजेंत आनी कारंजाले कपेलांत असो काम केल्लो आमचो याज्ञीक भाव काल सकाळीं सुमार 6:30 वरांचेर सकाळीं अंतरलो. मिसाक वचूंक तयारी करता आसतनाच ताका काळजाचो अटॅक जालो. ही आमची इगोजेंत ताणें वावर केला. ब्लेसेड सॅक्रमेंट चॅपल आसा तें ताणें आपले मोतीन तयार केल्लें. फादर कार्मोक सुर्गीच्या बापान सासणाची शांती फावो करूंक मागुया. हांव पातकी सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा मेळिनो म्हजो गुन्यांव उचारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध. ह्या सौभाग्यान सुदांचान कुवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मेळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून. सोरपदवीदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kain mo'y magawa.
Gesù Cristo eclos tu povi, eclos tu ismor, eclos tu por mismo. Amen, amen, amen. प्रार्थूया आमच्या एकल्याची मागणी गोरचो काळजांतले आवंडे बापाक उबारुया. भाग्यन मिगेलीच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. सर्वेश्वरा, देवदूतांच्या आनी मनशांच्या मुणयारीपण तुवें संपूर्ण मांडावळीर तारयलां. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता तो आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं आनी सांबाळूं, सगळे वायटा विघ्नांतली आमकां निवारूं आनी तुजीच एकाच देवाची काळजा मनान सेवा करूंक आमकां कृपा दिवं. हें आमी मागतां आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. देवाचें उतर आयकुया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. स्वर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताच्या दुतांनी आराचेर झूज मांडलें. आर आपल्या दुतां बरोबर झुजतालो, पूण ते हारवले आनी आराक आनी ताच्या दुतांक स्वर्गावेले भायर घाले. वरिश्ठ आराक भायर उडयलो. तोच तो आदलो स्वरूप एक संवसाराक फसयलोलो. तो ताचें नांव देंवचार वो सैतान. ताका आनी ताचे बरोबर ताचे दुतांक संवसारांत शेवटिले. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो तालो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचे तारण, पदवी आनी राजवटी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दोखोल जाली. कारण आमच्या भावा भयणीचेर 8 घराणे करतालो आनी तांचेर देवा मोर्यांत दीस रात आरोप घालतालो. तेका शेवटून उडयलो. तांणी मेंढऱ्याच्या रोगता पासत आनी आपल्या गोवायके खातीर ताचेर जोयत व्हेलें. कित्याक मरून पर्यान कबूल आसून ताणें आपल्या जिविताची बेपर्वा केली. देखून स्वर्गा आनी थंय आसलेल्यानो संतोश बरीत जायात. देवाचें उतर हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. तुझें किर्तन गायता हांव सर्वेस्परा. तुज्या दुता मुखार तुझें किर्तन गायता हांव सर्वेस्परा. आमी गायन कर म्हणून केलें. तुझ्या दुता मुखार तुझें किर्तन गायता
सर्वेश्वरा पोतून गाऊया तुझ्या दूतामुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेश्वरा म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता जबाब तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेश्वरा तूं बरो आनी विस्वाशी सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा तुका उलो मारलो ते वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज गोठ केलें म्हाका धिरांत बोल्लोय जबाब तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेश्वरा तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवसतले सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णन म्हणटलीं कोरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा जबाब तुझ्या दूता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेश्वरा दानियाल प्रोवेदाच्या पुस्तका वेले वाचप हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिनवासतोणां मांडून दवरली आनी काला लुगा आदलो कोण एकलो आसोनार येवन बसलो ताच्या नेस्पा आवरणान हिमा पोरी दोळे ताच्या तोकलीच्या केंस मेंढराच्या लोवे इतले नितळ ताचे शिनवासोण एका उज्याच्या आंकत्या पोरी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या सारकी ताचे मुखाली एक उज्याची नोंद व्हांवताली हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताच्या मुखार आसले तेन्ना एक नेस्या सोबा बोल्ली आनी पुस्तकां उकडली हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सोर्गीच्या कुपानांतल्यान तो हांवें पळयला तो काला लुगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचें शीं व्हेलो ताका अधिकार मोहिमा आनी रापोण दिली आनी सगळ्या पोजाचे राष्ट्राचे आनी बासानाचे लोक ताचे सेवक जाले ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताच्या साम्राज्याच्या केन्नाच निस्तोंड जावचें ना देवाचे उतर देवाचे उडकार सगळे उबे रावन उद्गार गावया B9 पेज 26 B9 पेज 26 सोबो श्लोक आमी गायतले हांव Sorvespora soy soy Sorvespora soy soy Sorvespora soy soy Sorvespora soy soy Aquí povitova Ekut solto usvar Soglia toshi porta Tico equorata Sorvespora soy soy Sorvespora soy soy Sorvespora soy soy Sorvespora soy soy
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू नातानालाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच बासकळ पडना. नातानायलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तोळा आसतना आमी तुका देखलो. नातानायलान ताका प्रतिपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका आंजिराच्या झाडा तोळा आमी देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. ताका म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलेले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां आज भाग्योन मिंगेलीच्या फेस्ता दिसाक उनुनीत फेस्ताची पोरबी. आज सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक, फेस्ताक आयिल्ल्यांक अभिमान आमी सगळीं ताळगांवकारां. वी मस्ट फील प्राउड टू बी फ्रॉम दीस विलेज ऑफ तालिगांव. आमी गायनांनी, कविनी, कांतारांनी आमचो गांव वाखणटा, पोरगोडटा. त्याच बरोबर आमी आज खुशाल जाता कित्याक देवान आमकां हो महादेवदूत बोळवो मिंगेल आमचो आस्कारी कसो दिला. देखून खुशाल जावया आनी आमच्या पुर्विल्यांची परंपरा आमी पाडीत आयल्या. ही आमच्या आस्काऱ्याची आमी दोबाजीक परब करता. हे देव मंदिरांत एकठांय जावन भाव भयणीनो आज आमी ताका देव बरें करूं म्हणुया, थँक्यू म्हणुया. जायते फावटी भाव भयणीनो मनीसूच विसरता देवाक आनी आपल्या सांगाती भाव भयणांक देव बरें करूं म्हणून थँक्यू म्हणून. अरिस्टॉटल एक फांकी फिलॉसॉफर हय म्हणटालो खंय, मॅन इज अ सोशल एनिमल. But among all animals, man is most ungrateful. मनीस एक सामाजिक जानवर, सोशल एनिमल. इंटलेक्ट, जाणवाय देवान दिली आमकां, खोशी दिल्या, विल दिला. आनी सगळ्यांक म्हणटा हो फिलॉसॉफर, मनीस चड अनुपकारी. अनुपकारी देवा सोबे, अनुपकारी दुसऱ्या मनशा सोबे, अनुपकारी सोयमा सोबे, सृश्टी सोबे, सगळें देवान मनशाक दिला. आनी देवान मनशाक राज केलो म्हूण सोयमाचो. देवदूतांवन मातशें खाला दवरला म्हणटा स्तोत्र मनशाक. हांव मनीस भाव भयणीनो खूब खूब अनुपकारी. आज आमी हांगा आयल्या आमचो उपकार दाखोवंक आमच्या आस्काऱ्या भाग्योन मिंगेला. आनी ताका दाखयता आसतना देवाक जाणें आमकां आमचो आस्कारी कसो भाग्योन मिंगेलाक दिला. हे ताळगांवच्या लोकांक खुशाल जावया आनी तो आमची राखण करता ही खात्री घेवया. आज आमी बोडव्या राखणी गार्डियन एंजल्स हाची परब करपाची आयतार न्हय आसलो जाल्यार आनी आमच्या आस्काऱ्याची परब न्हय आसली जाल्यार 2 ऑक्टोबर गार्डियन एंजल्स. भाव भयणीनो, खरी घडणी क्रिस्टिना म्हूण एक फ्रीलॅन्स रायटर, पेपराचेर बरोवपी एक अस्तरी आसली. दांडगी चेडूं न्ही, काजारी न्हय. ते आपल्या जिवितांतली खबर सांगता. एका दिसाकूय एक जाग्यांतल्यान ते वेताले
एकसुरी सुवात ताका मातशें काळो जाल्लो ते चलून एकसुरी सुवातींतल्यान वता आसतना एका दुर्गाचेर ते एका दादल्याक पळयता. आंग काडटा, भियेता तें, हांव एकलींच आसा. चलत रावता, काळजान भिरांत आयल्या पूण चलत रावता. तो दादलो ताका पळयता पूण कांय करिना. ते पावले, घरा पावले, सूस जाता, खुशाल जाता. दुसरे सकाळीं पेपराचेर वाचीत जाल्यार ते एकसुरे सुवातींतल्यान आनीक एकलें चेडूं येतालें. हो मनीस ह्या चेडवाक आताक कोत्ता, रेप्स एंड किल्स, ताका जिवेशी मारता. पेपराचेर येता, द मॅन इज अरेस्टेड, दवरलो ताका बुडकुडीन घालो. क्रिस्टिना बींग अ फ्रीलॅन्सर बोर्ड घेता. ते पळयता हो मनशाक हांवें पळयल्लो ते दुर्गाचेर बसून आसलो, म्हजी गाडी धडधडटाली, हांव धांवून गेली. जाल्यार म्हाका कित्याक एटॅक करूंक ना? म्हजे उपरांत कोण तरी ते वटेन पास जातना एटॅक केले, मारलें ताका. ते अधिकारा लागीं परमिशन घेवन वेता आनी विचारता ताचे लागीं. ते म्हणटा हांव ते वाटेन पासार जाल्ली, तुवें म्हजेर आक्रमण कित्याक करूंक ना? आनी तो मनीस तिका सांगता तूं एकलें वचूंक ना, तुजे बरोबर आनीक एकलो दादलो आसलो, ताका पळोवन हांवें तुका कांयच वायट करूंक ना. तो तुजे बरोबर चलत वेतालो, हांवें ताका देखलो आनी हांवें तुका कांय वायट केलें ना. क्रिस्टिना भाव भयणीनो रोखडेंच ओळखून घेता म्हज्या सांगाताक देवान आपलो बोडवो धाडलो आनी म्हाका ह्या मनशाच्या चोपक्यांतलो वाट आयली. क्रिस्टिना ही आपल्या जिवितांत घडलेली घडणी पेपराचेर छापून दिता. हू कूड बी दीस मॅन? हो कोण जायत? दुबाविणे क्रिस्टिना म्हणटा तो देवाचो बोडवो, ताणें म्हजी राखण केली. बाबा भयणीनो, आमी घरांतली भायर सरून येता, जावं ते मोटरसायकलीचेर, मोटरान, सकाळ फुडें तरेतरेच्या वावराक वेता आमी. पोत्तून घरा सांजे येतल्या उना आमकां खबर आसना. कितले फावटी आमी जावं मोटरसायकल मोटर चलयत आसतना देव आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, कितले कितले अपशेगांतले आमकां निभावता. ताचे बोडवे आमकां एक एकल्याक देवान एकली सांडूंक नात, आमकां एक एकल्याक आंज बोडवे दिल्यात. हे देवदूत जे देवा मुखार आमची सेवा करतात आनी देवाची सेवा करतात, आमचे खातीर प्रार्थना करीत आसात. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना ह्या आमच्या आस्काऱ्याची महादेवदूत मिंगेलाची परब करून उडकून घेवया. देव कितली आमची जोडणाय घेता, आमचो सांबाळ करता, आमकां राखता. ताणें आपले दूध दिल्यात. जायते फावटी आमचे पांय देखून आमी जाणटी जाता हालतात पडटात दिसता. स्तोत्र म्हणटा तुजे पांय फातराक आडोळ ना जावं ते तुका उखलून दवरतले. इतलो देव आमचो सांबाळ करता, इतलो देव आमकां राखता. कित्याक आमचें जिवीत ताचेच हातांत आसा.
आमच्या जिविताचो ओरूम आनी शेवट देवच. आनी देखून भाऊ भयणीनो, आमी सदांच जावं हे देव मंदिरांत भितर सरतना, आमी आमच्या आयताराची मिसाक येता आसतना, दिसपट्टीपुरांत मिसाक येता आसतना, आवर फर्स्ट थॉट्स शूड बी गॉड आय थँक यू. हांव तुका आर्गां दिता, हांव तुका दिन वाचता, तुवें म्हाका आज पर्यंत जिवो दवरले. तुजो मोग, तुजें बरेपण, तुजी दया, तुजी काकूट दुसऱ्यांक वांटूंक. बोडवो आमचो आस्कारी घेवन मिंगेल महादेवदूत आमकां एक एकल्याक न्हूच वायटांतली राखता निवारता, आमी वायटांतली मेकळी रावंक आमकां उत्तेजन दिता, उर्बा दिता, उमेद दिता. आमी ताळगांवकारां वायटाचेर जैत व्हरून बरेपणान बोललेलीं मनशां कशीं जावंक जाय. आमच्या जिवितांतलो राग, दुस्मानकाय, वेगळोचार, सगळें जें कितें वायट अशें आमचे सोबी आसा तें भाव म्हणून आमी उमटून काडूंक जाय. तो नेर काडूंक आनी बरेपण आमच्या मना काळजांत वोंपूंक आनी तें वाडूंक बागेवन मिंगेल बाबा म्हणिनो आमचे खातीर देवा लागीं प्रार्थना करीत आसा. देखून आमचो गांव आनी आमच्या गांवचे प्रत्येक गोराबो, प्रत्येक मनीस आमी बरेपणान बोललेलीं जावंक जाय. जावं आमच्या घरांत चार वण्टी मदें, घोवा बायले मदें संबंद, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें बरेपणाचे संबंद, कुशालकायेचे संबंद, एकामेका सोबें बरेपण शिंपडावपाचें जावंक जाय. जें कितें आमचें सगळें गर्व, मिजाज, व्हडपण, जेलसी, सगळें जें कितें आसा भाव म्हणून तें आमी काडून उडोवंक जाय. कित्याक देवान आमकां बरेपणाची मनशां जावंक रोचल्या. आनी हो आमचो बुडवो, आमचो आंज देव महादेवदूत आमकां आदार दिता. आज आमी गारवेत आसतना बाबा म्हणिनो वायटाचेर झुजुया. वायटाक वेंग मारूंक सोंपें, बरें करूंक आवड. आनी हें बरें करूंक तो आमचे सांगाताक वावरता. आनी जेन्ना आमी कितें बरें कोत्ता, आमचो बुडवो राखणो, आमचो आस्कारी मिंगेल आमकां शाबासकी दिता, आमकां शाबासकी दिता. यू हॅव डन समथींग गूड. आमी जें कितें बरें कोत्ता, जेजू म्हणटा आमी एक उदकाचो पेलो पुऱ्यान कोणाक तान लागलेल्याक दिल्यार ताचें इनाम तुका मेळ्ळे बगर रावचें ना. A glass of cold water you give to someone who is thirsty, you will get a reward. आमची बऱ्यो कन्यो आमच्या जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेल्यो आसा. आनी हो आमचो महादेवदूत बोडवो मिंगेल आमकां ताळगांवकारांक एक खेरीत भाशेन अभिमानाची वत तो आमच्या मुखार आनी आमचे खातीर देवा लागीं प्रार्थना करीत आसा. आनी देखूनच आमचें जिवीत बरें कन्यांनी भरलेलें जावं दी. ही परब आमकां एक सोयीक जावं दी. वायटाचेर झुजुया, बरेपण शिपडावया. भाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी, भाग्योन मिंगेल आमचो पात्रोन हें करूंक आमकां कृपा दिवं. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया म्हणून सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गांत विचार आसता आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्याक पिताक तिसरे दिसा थोडी मागणी हे वेळार बापाक उबारुया. भाग्योन मिगेलचे पोरबे दिसाक काळजांतान ही प्रार्थना आमी उच्चारुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी
समाजाच्या वायटाचेर धीरान आपलो तालो उबारूंक आनी हे तरेन समाजांत नवसरणी आनी बरेपण निर्माण करपी देवाची केरीत बोलवंत हत्यारां ते जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. समाजीक जिवितांत सगळ्या मनशां मदें सगळ्या भासाच्या कारबारांनी प्रमाणीकपण वसून सात्वीक आनी उजवाडीक समाज घडून येवंक नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांत आमच्या वडिलांनी भुरग्यांक तशें तरणाट्यांक ल्हानूच पिरायेर तावन मागण्यांतले आत्मीक झुजांक फुडो करूंक शिकोवंक शेगुणी जिविताची वलोक देख आनी श्रुती मेलोशी करूंक कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भाग्यवंत मिंगेल आमचो आस्कारी ताचे विणोवेन आमच्या तालगांवच्या दर एका कुटुंबाचेर भुरग्याचेर परदेसान वावुरतल्याचेर वावर धंद्याचेर आशिर्वाद मागतना ह्या वर्साक परब समारंभूंक आदार दितल्या लिनो फाल्कांव आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाची ओपूत देणी आनी बेसांवां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी काळजांतान उबारलेली दिनवासनेची मागणी सगळ्या तालगांवचेर भाग्योन मिगेलेच्या मजतीन आदार बेसांव मागुया. आमचे दुयेंतींक आमचे जाणट्यांक ह्या वर्साक सगळीं सोंपून गेल्ल्यांक मनांत धाडुया. बापा मोगाळा, तूं आमचो कितलो मोग करताय आनी सोबीत सुंदर गांवांत तुवें आमकां घालें तुजेच मोगाचें देणें तें आनी अदीक मोगाचें देणें ही पवित्र सभा हें देव मंदीर भाग्योन मिंगेल आमच्या आस्कऱ्याक तुवें आमचो वडील करून दिलाय. बापा सगळें तुजें देणें बसत तुका दिनवासां आनी आमी समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. आमच्या गांवच्या तरणाट्यांक तुका उबारता, तांकां तूं राख आनी सांबाळ. देवचाराच्या सैतानाच्या ताळणींतल्यान तांकां वाटाय आनी सगळ्यांक व्हडलीं मनशां जावंक आपल्या कुटुंबाचें आपल्या गांवचें नांव वयर काडून तांकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान भर. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं बसूया. दाना तोयर वेळार गायन गावया. देणी आमची गायनाचो अंक C14 पेज 34. C14 पेज 34. देणी आमची तुका हाडटा, आमची काळजां तुका हाडटा, आमची मनां तुका ओरबिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. दोवा उंडो हातरार हाडटा, ताका सरोज समोर पिता. आमचें सूख दूख सोबेत वयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जालो. आमकां परतून तो
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोहिमेमोन देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या आस्काऱ्या भाग्योन मिगेलीच्या पोरबे दिसाक वाखणणेचो दिनमासणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. आमच्या आस्काऱ्या देवदूताचें मुण्यारपण तुज्या मुखार तो पावूं आनी ताच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पोरमोळीत दुंबावरी तुज्या मुखार सदांच सोडूं. तो आमकां सगळे वायटांतली निवारूंक तुजी सेसाय आमकां सदांच फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक आमी वाखणटना तुजीच मोहिमा आमी वाखणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. जर इतलो मान तांकां फावो, कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार. तांचे सांगाती तुका पोरनिपात करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातून कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्यान शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया.
जेजू मेलो जेजूची वोल जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखा समर्पित हांव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेश्वरा सगळे आमच्या गांवची भाव भयणां जी मरून गेल्यांत तांची काकूट कर आमची गोच्ची जी मरून गेल्यांत तांचो उगडास करुया व्हडलें देणें आमकां भावार्थाचें तांणी दिलां आपले बरे जिविताची देख आमकां दवरल्या तांचो मोगान उगडास करुया तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची आज भाग्योन मिगेलची परब करूंक हांगा एकठांय जाल्ल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतिल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन दोनमृत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगीता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगीता त्या जेजू ताय पवित्रात्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक सगळीं आमी एकाच देवाची भुरगीं कशीं हांगा एकठांय जाल्लीं आसतना आनी भाग्योन मिगेलीक मान दित आसतना जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गांच्या नांव सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुसानो त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाखतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुदांक वळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एक पोटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती आमी आतां वांटुया पीस टू देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया जेजू म्हज्या देवा गायनाचो अंक D17 पेज 56 D17 पेज 56
Boża Jezu, Sowiec może, Karisaj Vida Duka, Jezu Mocha Deva, Aureda Geucha Duka, Jezu Mocha Deva, Aureda Geucha Duka, Yo Mocha Odmia, Ani Saiba, Razvorduj Soda Ducho, Yo Mocha Odmia, Ani Saiba, Razvorduj Soda Ducho, Jezu Mocha Deva, Aureda Geucha Duka, Jezu Mocha Deva, Aureda Geucha Duka. Jesu Mocha Deva, Aureda Geucha Duka, Jesu Mocha Deva, Aureda Geucha Duka, Yo Begitu Yo, Mata Tuche, आमच्या
प्रार्थुया. बोदयाळ बाप्पा, आज भाग्योन्मिगेलीच्या पूर्वे दिसाक तुझ्या पुताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे जेवणाचे गोठाईन भाग्योन्मिगेल आमच्या आस्काऱ्याच्या आदारान सर्गीच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूं. आमचो आस्कारी भाग्योन्मिगेल आमकां जोटणायेन राखूं म्हूण आमी विश्वासान तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशें बसुया. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां फादर जोफील, फादर ब्रिटो, फादर डॉमिनीक आनी म्हज्या नांवान, PPC वांगड्यांच्या नांवान, सिस्टरींच्या नांवान, सगळे तरेचे संस्थेच्या फुडाऱ्यांच्या आनी वांगड्यांच्या नांवान, आमच्या तरणाट्यांच्या नांवान आमच्या आस्काऱ्या भाग्योन्मिगेलीच्या परबे दिसाक उनुनीत फेस्ताची परबीं दिता. भाग्योन्मिगेल आमकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं म्हूण आमी आज तुमचे पासून मागलां. फेस्ताची परबीं तुमकांच न्हय पूण आमची सगळीं तालगांवकारां हांगा आजीर नात तांकां बू करून भायल्या गांवांनी आसात, UK आसात, गाल्फाक आसात, बोटीचेर काम करतात, तरेतरेच्या गांवांनी आसात, तांकांय हे माध्यमांतल्यान GCTV वेल्यान आमी उनुनीत फेस्ताची परबीं पाठयता आनी भाग्योन्मिगेलीन आमकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं म्हूण आमी मागता. आमची दोतोनीच्या भुरग्यांनी आज फुलां लायलीं. तुमी आदार दितल्यांक, संदेशकारांक आनी भुरग्यांक दोतोनीच्या वावरांत देव बरें करूं. थोडोसो वावर आमचो उरला, तुमी जाणात. हो वावर बेगीनूच सोंपोवंक आमचो हुस्को. आमी आमची सॅक्रिस्टी खूब आदली, ती मातशें एक नवे मांदावळीर घालूंक आमी हातांत घेतला. हो वावर भोव करून एक वॉशरूम करूंक. जायते पाद्री हांगा येतात आनी पयले वॉशरूम उजा करूंक सोदतात, तांचे आमकां ना, जायते फावटी तांकां वयर धाडूंक पडटा. आमी आतां एक चेंजींग रूम, वॉशरूम करूंक येवजिलां. हो वावर हातांत घेतला. हे वावराक तुमचो आदार तुमी फाव करचो म्हूण मागता. हो वावर सोंपतलो फाव तसल्यो आलमारी, तसलो एपार. एका आमच्या भावान आमकां 25,000 दिल्यात. नव्यो कालसी हाडल्यात आमी मडगांव सावन. नव्यो कालसी एक पाद्रीक एक काल्स मिसांत वापरपाक, ताचेर फाव तसली कालसीचेर दवरपाची यंत्रां, मागीर उदक आनी सोरो घालपाची आमी घेवन हाडल्यान. तांचेर आशिर्वाद घालून फालच्यान आमी ते वापरतल्या. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज सांजे फेस्ता दिसाक आमचे तरणाटी पॅरिश यूथ घडोवन हाडटात ऑल गोवा 2A सायट टाय ब्रेकर. ताका सोबीत इनामां आसतलीं. जाता तितल्यांनी आमी ह्या सांजेच्या आदेसान जेवण जालें म्हणटच येवया आनी हांगा आमच्या ग्रावंडाचेर तांकां उत्तेजन उर्बा दिवया. तेच भाशेन क्लब सामिंगेल तालिगांव घडोवन हाडटा इंटर विलेज और इंटर वॉर्ड फुटबॉल फायनल्स. हेय फुटबॉल फायनलांत आमी वांटो घेवया आनी आज खुशालकायेन फेस्ताची सांज आमी सारुया. आज आमकां तियात्र हाडूंक जालें ना, कित्याक पावसाक लागून भायल्यान करूंक जायना आनी कम्युनिटी सेंटरांत एक्झिबिशन चलता म्हणटच आमकां हे फावटी हो तियात्र हाडूंक जालें ना. फाल्यां 3 तारीख 4:15 तेस आनी उपरांत सोमारा दीस एडोरेशन, देवाच्या उतराची समजणी 4:15 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 6:30 PPCची जमात वांगड्यांनी. हे जमातीक वांटो घेवंक तुमकां आमची विनंती. फाल्यांच्यान लग्न जावंक सोदतल्यांक लग्नाचो कोर्स तयार जाता. दोतोन आमी म्हणटा लग्नाक तयारी सेशन सुरू जातली फाल्यांच्यान 6 एक दीस एक पाद्री आनी गृहस्थी हेंशी शिकोवन दितली. आपापली नांवां रेजिस्टर करून सांजे 6 हाजीर जावंक आमी मागता. पयलें सेशन फादर जोफील दितलो,
ते उपरांत गियोसी, ते उपरांत फादर ब्रिटो आमी ही सेशन्स दितले तुमकां. बुधवारा दिसाक 5 ऑक्टोबराचे पेरपेसुगू साहेबांचो 7वो बुधवार सांजे 5:30 वरांचेर तेच उपरांत नोवेनाचे मिसाच शर्माव आनी मागीर पेरपेसुगू साहेबांचे नोवेन मांडावळ करूंक माशेदाले मरोड, जिलाले आनी फ्रांजाले मरोड, माशेदाले, जिलाले आनी फ्रांजाले मरोड हो बुधवार करूं. ऑक्टोबराचे 5 आमचे सिनियर्स हांकां तांच्या एनिवर्सरी सोमयार बोट क्रूज आमी करता. आज घडून हाडल्यार हो सिनियर्स ग्रूप 4 वर्सां भोगतात. 2 ऑक्टोबराचे 4 वर्सां भोगतात. हे सोमयार हो बोट क्रूज आसतलो आमच्या सगळे सिनियर्सांक. जांचे लागीं कुपन्स आसात तांणी ती कुपन्स घेवन बासीन प्रवेश करचो. सकाळीं 9:30 वरांचेर आमी बोट क्रुजाक वेतले आनी थंय जेवण आसतलें. सांजे आमी परत येतले. जनरल बॉडी मिटींग ऑफ सिनियर्स 8 ऑक्टोबराचे सांजे 4:30 वाजता. 8 ऑक्टोबर सोनवारा दीस तांची जनरल बॉडी मिटींग. 7 ऑक्टोबराचे रुजाय साहेबांची परब. ते परबेस दिसाक म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार पडटा. कुमसारां सोदामाशीन सांजे 5 ते 6 आनी 6 वरांचेर पयले शुक्राराचे मीस आनी मागीर परम संस्काराक मागणी. फुडल्या आयताराक मिरेकल्स ऑफ जीजस बायबल कोर्स सांजे 6 ते 8. मिरेकल्स ऑफ जीजस फादर मारियान डिकॉस्टा दितलो सांजे 6 ते 8. असो एक घेता हांव भाव म्हणून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणून. तुमी ताळगांवकारां ही पवित्र सभेचो जिवाड सांदे. ही पवित्र सभा जिवी आसा आनी फुडें वता तुमकां लागून. तुमकां सगल्यांक आमी खेरीत भाशेन दिन भासता, शेबासकी दिता आनी तुमचें हाजीरपण आमी स्विकारता. अशीच आमी जावं दिसपट्टी आयताराची मिसांत येवन पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ जावन आमी फुडलें चांट मारुया. देव बरें करूं म्हणटा हांव लीन फाल्कां आनी ताची फामील. आमचो भाव, आमचो सांतान भाव आज सकाळच्यान तो आमचे बरोबर आसा आनी आतां 7, 8 आनी 9:30 मीस आमकां आदार दिता गायन करून. सोबी माजार बाब सांतानाक आमचे काळजाबरी दिनवास. दिनवास जावं आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस जावं नोवेनांत साल्वींत आनी आज फेस्तांत सगल्यांक आदार जावंक. भोव करून भायर आसलेल्यांक UK आनी दुसऱ्या गांवांनी आमची ताळगांवकारां आसलेल्यांक GCTV वेल्यान हे मीस जावं पळोवंक आनी वांटो घेवंक मेळटा. ताका देव बरें करूं. आमचे साक्रिस्तीन काम करपी आमचो भाव एंटनी राज, आमचे कॉयर मेंबर्स, PPC वांगडी सेवादोर करूंक आदार दितली, आमचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स, आमचे सिस्टर्स, सगल्यो संस्था आनी आमचे SSVP जाणी कॅन्टीन चलयले आनी तुमी आदार दिलो तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सावंड घालपाक, लायटी घालपाक भायल्यान फावटी आमी लायटी घाल्यो. जोजो आमचो भाव ताणें केलें, बरें दिसलें. आनी नातालांचे सोमयारी भशेन उजवाडीक जावं आमची रुजाय साहेबांची परब नोव्हेंबरांत तेन्नाय सगळीं आमी एकठांय जावन तातूंत वांटो घेवया. ऑक्टोबराचे 23 मिशन संडे मिसावांचो आयतार 23 ऑक्टोबराचे आमी ताळगांवकार सदांच हे वावराक खांद मारीत आयल्या. कॅलेंडर्स, एनवेलॉप्स आमी PPC वांगड्यांकल्यान तुमकां धाडून दितल्यो. तेच भाशेन आज कास आंक उजवाडा काडला आमचो ताळगांवचो पोरजोड पॅरिश बुलेटीन. आनी हें काम करूंक आमचो फादर ब्रिटो आनी ताचे बरोबर एडिटोरियल बोर्ड ती बारी वावुरतात. हो मॅगझीन पोरजोड तुमच्या घरांनी पावतलो. एकल्याक आमी दितले, एक फामिलीक PPC वांगडी घेवन येतली. पयशे फारीक करचेली गरज ना, तुमकां तो फ्री तुमच्या हातान पडटलो. पूण वाचचो. जायते फावटी फुंक्या दिता तेन्ना आमी वाचिना. उपकार करून वाचचें. नोव्हेंबराची कार्यावळ थंय दिल्ली आसा, फेस्ताची सगळी कार्यावळ थंय दिल्ली आसा. आनी हो मॅगझीन पोरजोड आमचें पॅरिश बुलेटीन तुमचे थंय दवरचें.
जानेवारीच्या म्हयन्याक ते तुमच्या हातांत पावतलें. म्हयन्याच्या म्हयन्यान ताळगांवचो पोरजोळ हे पॅरिस बुलेटीन तुमकां फावो जातली. तुमच्यांनी आदार दिवं येता. कोणाचो वाडदीस आसता, कोणाचो लग्नाचो दीस आसता, कोणाचे मोन्नाचे मीस आसता, ताची जायराती दिवन प्रिंटींग कॉस्ट आमच्यांनी उणें करूं येता. आमी तुमच्या आदाराक रावता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक गाली बोनियन दोंदरें 6:30, 8 अमाराल वयतालें सांतिस्म सांजे 5:30. शेनवारा दिसतान इंग्लीश मीस सुरू जाता. 8वेर सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश मीस आसतलें. 8 तारखेर काज दे पोव हांगा मेडिकल कॅम्प आसा, ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा. कोणाक खुशी आसा तांणी हे कॅम्पान वांटो घेवंक तुमकां आमंत्रण आसा. कुमदाद दे तालिगांव कोडीत कोत्ता की येता ते वर्साक लॉरेन्स जुस्टिनियन विएगस हाका विचून काडला. बागेवन मिगेलीची परब करूंक मोर्दूम कसो विचून काडला फुडल्या वर्साक 2023. आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां आमची फेस्ताची उनुनीत परबी. आमी सांजे सगलीं आमच्या टाय ब्रेकरांत तरणाट्यांक आदार दिवंक वांटो घेवया, उबी रावया. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. ईश्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळकार